मोकल माहे सुंदर माहे खेम का ऊँटियें तुझे निर्मोल नितोल आंकवार माये सांबल तू पोर्चिक तुझे आदारी मागताव माये तुझो आसरो सोदताव माये आकांत वेळार छाडू नाका सांगाती माये मोकल माये निर्मोल नितोल आंकवार माये सांबल तू पोर्चिक तुझे मोकल माये हातात दोरगे इरान तामची पयस कोरगे पिडात पयस कर मागताव माये परदेशाक राखून दवर आदार दी मागताव माये तुझो आसरो सोदताव माये आकांत वेळार सांडू नाका सांगाती
Amchetai turao Gorzanga canta Sodans tumpao Pois por desan Asanchi muinibao Tanka mai tu Sodans sabao Mai kakudiche Mai mogache Mai sorche gunani gorlele Mai kakudiche Mai mogache Mai sorche gunani gorlele Amcha gorzani Amcha dukani Amcha vignani Autu sudi Tancha gorzani Tancha dukani Tancha vignani Autu sudi Mae kakudiche Mae mogache Mae sorche gunani borlele Mae kakudiche Mae mogache Mae sorche gunani borlele Tukami pulungnya
जेजू आमच्या दारोका, जेजू आमच्या दारोका, जेजू आमच्या दारोका, जेजू सोरुद्रा तुझी सासनाच्या जिविताची कोणाशी वचू आमी, कोणाशी वचू आमी, तुका आमी पळोवंक ना, पूण तुजेर विश्वास ठेवता, तुका आमी पळोवंक ना, पूण तुजेर विश्वास ठेवता. जेजू आमच्या दारोका, जेजू आमच्या दारोका, जेजू आमच्या दारोका, जेजू आमच्या दारोका. जेजू आमच्या दारोका. भोव पवित्र संस्कारान आमी तुका पळयता, भोव पवित्र संस्कारान आमी तुका अणभवता, भोव पवित्र संस्कारान आमी तुका जागता. आयज हे सांजे नव्यान धांवन धांवन तुजेशी आमी आयल्या. तूं आमचो दारूक, तूं आमकां तारण दिताय. सासनाच्या जिविताची सर्व उतरां जेजू तूं आमचे लागीं उलयताय. ह्या संवसारांतलीं मनशांची उतरां, मनशांच्यो करण्यो जरूय आमकां जायते पावटी ताळणेन घालता, आमकां उचांबळ करता, आमकां दुखी करता. ह्या संवसारांतलीं मनशांची उतरां आमकां सांडयता, घुसपा गुंदळाक घालता. धांवून धांवून तुजेशी आयल्या हांव दुनिया. तूं आमचो दारूक. ह्या भोव पवित्र संस्कारान खरेपणी ह्या वेळार आजीर आसाय आनी जरूय आमच्या मुखार ह्या वेळार सादो उंडो, नवो उंडो आमी पळयता. ह्या भोव पवित्र संस्कारान जेजू तूं आसाय. We believe, Lord, that you are truly present in the most blessed sacrament right now, right here. तुका परनिपाट करूंक, नमस्कार करूंक ह्या वेळार तुवें आमकां तुजेशी हाडल्यान देखून तुका दिनवासता, आर्गां दिता, दिनवासता. सगले खालतिकायेन, सगल्या मोगान, सगल्या बळान, सगले सुक्तेन, सगल्या मनान, सगल्या काळजान आमची मान भागावन तुका आमी खोल नमस्कार करता. We adore you, Lord, and we worship you in the most blessed sacrament.
जेसू, तूं आमचो सोमी, तूं आमचो देव, तूं आमचो गोंवळी. तुजेशी आयल्यार आमकां सुसेग मेळटा. तुजेशी येवन आमकां गिन्यान वाडटा. तुजेशी रावून आमी जाणवायेन भरतांव. तुजी आवय आंकवार मारिया, तिका आमची माय तुवें करून दिल्या, आमच्या हाताक धरून आमकां फुडें व्हरूंक. ही आमची आवय आमकां तुजेशी घेवन येता परतून परतून. Your mother, Mother Mary, you gave her to us and she holds our hand and brings us to you. तो सांगीत तितलें आयकात. तिची सांगाती, आयची सांज आमी तुजे बरोबर सारता. स्वर्गार उबारून वेदुली राणी, आमची मारिया, आमची माय. तिच्या मायपणाच्या आसऱ्या खाल तूं आमचो सोमी, तूं आमचो गोंवळी म्हूण आमी मानून घेता. तुका भोजूंक, तुका वंदूंक ह्या वेळार आमी आमचें आख्खें काळीज, आख्खें मन तुजे मुखार दवरता. दुनिया ह्या वेळार सगल्यो संवसाराच्यो राठी ज्यो आमकां ह्या वेळार सोथायतात, आमचें मन गुल्ल करतात, त्यो तुज्या पांयाशी हाडटा. Lord, everything that troubles me at this moment, I bring to your feet. And as I hold the hand of my mother, Mother Mary, I come to you in adoration. Tu hai Swami, tu चरवा, निगाह है मुझ पे तेरी सदा. तू है स्वामी, तू चरवा, निगाह है मुझ पे तेरी सदा. तू है स्वामी, तू चरवा, निगाह है मुझ पे तेरी सदा. तू है स्वामी, तू चरवा, निगाह है मुझ पे तेरी सदा. जहाँ जहाँ है हरियाली, वहाँ मुझे तू लिए चला. जहाँ जहाँ है हरियाली, वहाँ मुझे तू लिए चला. तू है स्वामी, तू चरवा, निगाह है मुझ पे तेरी सदा. तू है स्वामी, तू चरवा, निगाह है मुझ पे तेरी सदा. जहाँ दिव्य सत्य की छाया, वहाँ मुझे तू लिए चला. जहाँ दिव्य सत्य की छाया, वहाँ मुझे तू लिए चला. तू है स्वामी, तू चरवा, निगाह है मुझ पे तेरी सदा. तू है स्वामी, तू चरवा,
निगाह मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी तू जरवा निगाह मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी तू जरवा निगाह मुझ पे तेरी सदा। तू आमचो सुमी, तू आमचो देव, ह्या भोव पवित्र संस्कारान खरेपणी तू हाजीर आसाय। तुझे माये आमचे माये मारये बरोबर आयज ही ल्हानशी यात्रा स्वर्गा राज्यान आमी करूंक सोदता। कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वेलेली राणी आमच्या संवसारी जिवितान सर्गीची वाट धरचे पासत आमकां एक हातयार म्हणल्यार आमचें मरण। आ डेथ is an instrument for us to come towards you into the glory of heaven. जेजूच्या शिसां बरोबर जेजूची आवय तांची आवय जावन रावताली। तिच्या मार्गदर्शना खाल मागण्यांत ते एक जाताले। जेजूचे शीस जेजूचे आवयक आपली आवय म्हण मानताले। तिच्या उतरा खाल आनी तिचे बरोबर मागण्यान जिवीत सारताले। जेजूची वाट वो जेजूच्या दुसऱ्या येण्याची वाट पळोवन रावताले। त्या मेरेन ह्या संवसारान जेजू आख्या संवसाराक दिवंक तांचे मिसांव पयस पयस शिपडलेल्या लोकांक जेजू दिवंक जेजूची आज्ञा वो जेजूची भासावणी आख्या संवसाराक वचात, शुभ वर्तमान परगट करात आनी संवसार सोंपपर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसां। भावार्थान ही यात्रा फुडली चलता आसतना आयच्या दिसा खेरीत भाशेन पवित्र सभा आंकवार मारिया आमचे आवयची ह्या संवसारांतली यात्रा सोंपता हो दीस मनयता। बरें मॉर्त बरें मरण गूड डेथ आंकवार मारिया आमचे आवय सवें घडलें हें पवित्र सभा मानता। मरण पातकाची शिक्षा आंकवार मरे सवें कसलेंच पातक ना म्हणटच तिका हें संवसारी मरण ना। शी कॅनॉट डाय। Dormitio, the sleep. आंकवार मरेचे मरण आमी आमच्या मनान नियाळूंक प्रयत्न करता तेन्ना ही न्हीद सासनाची न्हीद जाका घडी आमी मरण म्हणूंक शकना आंकवार मरे सवें ही सासनाची न्हीद आंकवार मारे सवें अणभवूंक मेळटा। जेजू तुज्या पांयाशी रावून ही आंकवार मारीची सासनाची न्हीद आमी नियाळूंक सोदता। ही संवसारी यात्रा सर्गीचे आवयची सोंपता आसतना आमकां
जाय तो भावार्थ बरवसो ती दवरता. हेंच आयज तुज्या मुखार आमी हाडूंक सोदता. पूण हे सासणाचे न्हिदेन ती न्हिदून उरची ना. मरणाच्यान जिविताचेर जैत व्हरूंक जावचें ना. जेजू हें तुवेंच तुज्या पुनर्जीवनपणान तिसऱ्या दिसा पुनर्जीवन जावन आमकां दाखयलां. मरणाचेर आनी पातकाचेर तुवें जैत व्हेलां. कुडी ओतम्या सयत स्वर्गार वेलोली राणी तिची सासणाची न्हीद आयज आमकांय ह्या संवसारांत आमी जियेता आसतनाच जायते पावटी फावो जाता. थोडोसो वेळ आमकां वस्तूच समजना. वी पास इनटू दॅट डीप स्लीप. थोडोसो वेळ आमच्यान जें कितें घडटा तें सोंसूंक जायना. वी पास इनटू दॅट डीप स्लीप. थोडोसो वेळ कितें करचें हें आमकां समजच ना. वी गो ब्लँक. वी गो इनटू दॅट स्लीप. dormizio, सासणाची न्हीद, द इटर्नल स्लीप. एक कुडीचें मरण आमचेर येव पासून जायते पावटी आमी भोगता. आयज असल्यो घडयो दुनिया तुज्या पांयाशी आमी हाडटा. आमच्या जण एकल्याच्या जिवितान असल्यो घडयो जायत्यो आयल्यात, जायत्यो येतात आनी जायत्यो येतल्यो. तुज्या कोश्टा मरणान हे न्हिदेंतलो तूं सोमया उठलोय पुनर्जीवन जालो. आंकवार मारिया हे न्हिदेंतली उठली आनी कुडी ओतम्या सयत बापान तिका स्वर्गार व्हेली. आमचेय सवें ह्या संवसारांतली न्हीद ताचेर जैत व्हरून जिवीत आमचे मुखार दवर. होच नियाळ आमी करूंक येता आसतना दुनिया आंकवार मारीच्या स्वर्गावरणाचेर एक ल्हानशी नदर आमी घालता. Assumption of Mother Mary into heaven. ह्या ल्हानशा चलचित्रान आमी आमच्या दोळ्या मुखार दवरून जिवीत आपणावंक तयार जाता. मारी आमचे स्वर्गाचे राणे सांगता. आमी जण एकलो आमची संवसारी यात्रा चलता आसतना ह्या नियाळान भाग घेवया. आमचें जिवीत ह्या संवसारान आमचें दिसा दीस पडटें मरण वा आमची न्हीद, आमचो शेवट ह्या संवसारान जाय पर्यंत आनी त्या उपरांतलें आमचें जिवीत येव पर्यंत आमच्या जिविताचेर नदर मारुया, इल्लोसो नियाळ करुया. मारिया, आंकवार माय आमची, स्वर्गार तिका उखलून व्हेली म्हूण आयज आमी सोगोट पाचारता. She was raised
by the Almighty. आयज घराघरांनी चेरसाचे मागणे करून सायबीण मायक आमची आवयक तिचे आसणे भोगूंक आमी पावता. एक आवय आपल्या भुरग्यांक उंच काडटा, मोगान वाडयता, ल्हान आसलेली व्हड करता, उणेपण आसलेलें सगळें दिता, जिवीत निटयता. जेन्ना आमी जिवितान उंच चडटा, when we rise, तेन्ना आमचे आवयचो हात आमच्या जिवितान आसता. आमच्या काळजान जायतें दूख, जायते कश्ट, जायतीं चिंतना इतली की आमी दुखेस्त कशी जाता. वी गेट हर्ट, एकसुरी कशी जाता, डिप्रेशनान वयता. There's a lot that we cannot tell anyone. तेच आंकवार मारयेचेर आयज नदर मारुया. She rised. तेच परी आमच्या जिवितान हे कश्ट, हे त्रास, ही चिंतना सगळीं सोकला धरून आमच्याच दुखींनी खुशाल जावन उंच चडूंक आंकवार मारयेची देख घेवया. आमच्या जिवितान आमच्या आवय बापायची देख घेवया. आमच्या वडिलांची देख घेवया. आमच्या सांगात्याची देख घेवया. They are there to make us happy, to rise above all the hurt. सगळ्या दुखीचेर आमी फुडो करून, सगळे त्रास सोंसून खुशालकायेन आनी मोगान जिवीत जिवंक आमकां आवय शिकयता. उगडास करुया जेन्ना तेच आवयचो पूत जेजू खुर्सार मेलो, ताका जमनीर होंटायलो, खिड्यांनी आनी हेर मार घालपी तोरसादींनी कसो ताका गायांनी बोल्लो. कितलें ते आवयचें काडीस दुखलें काय. तरी ती सरकार उंच चडली. तिणेंनूय दूख सोंसलें, आनी जेजून तिका आमची आवय म्हूण पाचारली. आयज तीच आवय आमचे खातीर जेजू लागीं मागता. तर आमच्या दुखी कश्टांनी आमी उंच सोडूंक, सगळें दूख फाटीं सोडून खुशाल जिवीत जिवंक मारयेचें बळ मागुया.
माये सदांच आधार तुझो सांशिवो ह्या मागण्याचो उद्धार तुका केल्या देखू आदार आसरो पातक्याचो सोदांच आयतो आला शिरो दी माये आमकां तुजो सोदांच आयतो आला शिरो दी माये आमकां तुजो मारीक देवान संवसारांत जियेल्या उपरांत 15 तारखेर ऑगस्टाची 25 सभा तिच्या स्वर्गार व्हरण्याची परब दोबाज्यान समोरुमता. सदांच आयती जाली देवाच्या ताळ्याक, सदांच रुजू जाली देवाची खुशी करूंक, सदांच तयार आसली देवाची उजवण आपल्या जिवितान मानून घेवंक. मारिया देवान विचून काडलेली ओस्तुरी, सगले खालतिकायेन भरलेली, सगल्या हुस्क्यान भरलेली, सगल्या दुलोबायेन भरलेली ओस्तुरी, कुटुंबीक जिवीत सांबाळटली ओस्तुरी, कुटुंबीक जिविताक म्हत्व दितली ओस्तुरी, कुटुंबान तत्वां शिकयतली ओस्तुरी. देवान आमकां फुडाकार कशी दिली. देवान आमकां दाखयलें संवसारांत म्हजी खुशी तुमी जियेली जाल्यार, म्हजी खुशी तुमी केली जाल्यार, सदांच खालतिकायेन जिवीत तुमचें म्हज्या आज्ञान सांबाळलें जाल्यार, सदांच दुसऱ्याच्या हुस्क्यान तुमी जियेली जाल्यार, देवाक पयलो जागो दिलो जाल्यार तुमचें स्वर्गार वचप संवसारान सिद्ध जातलें. आनी हे मारये सवें करून देवान आमकां दाखयलें. संवसारान जियेतली ओस्तुरी, देवाचे कुशीक रुजू आसलेली ओस्तुरी, देवान स्वर्गार संवसारान सोंपल्या उपरांत स्वर्गार तिका व्हेली. आज पुर्यांनी मारिया आपल्या वाद्याची न्हय, सदांच आंगातूय दिश्टी पडटली ओस्तुरी, सदांच जागृताय हाडटली ओस्तुरी, आंगातूय दिश्टी पडून पुताचो पाटलाव करूंक ताच्या शिसांक जागोयतली ओस्तुरी, स्वर्गा विशीं शिकोवन दितली ओस्तुरी. स्वर्गार उदीक आनी उदीक आमा पातक्यांक पातकी जिवीत सोडून देवा सोशी आनी देवाच्या राज्यांत एकठांय जातली, तयार करतली पोरचेक सदांच स्फूर्ती दिवंक आसलेली ओस्तुरी. सदांच आमकां आलाशिरो तुजो दी माये, गरज आमकां तुजी, ओस्कोत भुरगीं तुजी, एवेन आमकां सांडलेली तुवें आमकां तुज्या गोपान बाळगून दवरली. एवेन आमकां स्वर्गांतली भायर आयली, तुवें परतून आमकां तुज्या पुता वरवीं स्वर्ग बासायलोय.
इवीन आमकां शांती पिड्यार केली, मनशाचेर मरण हाडलें, पूण तुज्या पुता वरवीं तुवें आमकां सगल्यांक पुनर्जिवनपण भासायलें आनी नवें जिवीत दिलें. सदांच तुजो आयतो आलाशिरो आमकां दी माय. आमचें जिवीत कुरपेन बोर माय. खालती जावंक आमकां शिकय माय. पातकां मेकळे आमचें जिवीत आमी जिवंक आमकां तुजो आदार दी माय. फायटांतुली उठूंक सोदता, पूण उबी रावून वचो. ओस्कूर तुजी भुरगीं आमी, माये मागतां आदार तुजो. सदांच आयतो आलाशिरो दी माये आमकां तुजो. सदांच आयतो आलाशिरो दी माये आमकां तुजो. Ark of the Covenant, cause of our joy, comforter of the afflicted, co-redemptrix, destroyer of heresy, gate of heaven, joy of the just, health of the sick, Holy Mary, Holy Virgin of Virgins, house of gold, the Immaculate Heart, mirror of justice, mother of the poor, morning star, mother in violet, mother most admirable. कितली titles तुझेर बसायल्ली हा सायबीण माय. From the time we were out of paradise because of the sin of our first parents, you were part of the salvation plan. जेन्ना इस्रायलीची पोरसां मोसेसान इजिप्टाकसान भायर काडली, and as they were wandering, they were carrying the tabernacle. They were carrying you, Lord. In the same way, we acknowledge Mother Mary carried you. She became the tabernacle. She carried you for 9 months. The Ark of the Covenant. Dishti Polliti, Lourdes, Fatima, Gaudelem, to advise us, to warn us, to bring us back to you, Lord, to her Son. आमी एक स्टेप लागीं घेता, 2 स्टेप पयस वेता. On the cross, you gave your mother to us, the mother of all humanity. When she was assumed into heaven, crowned as the queen of heaven and earth, what a joy it was. She is our hope. Mother Mary, intercede for us.
intercede for humanity. We have moved away from your Son. We have sinned. You are our hope. You are the bridge to take us back to your Son. He never says no to you. जे काना गावान मिला घडलेली तुझ्या एकाच उतराचेर तुझ्या पुतान एक व्हडली मिलाप केली. आमकां एक भरवंसो येता की तो केन्नाच तुका ना म्हणिना. In the same way, Mother, pray for us. Pray for all those departed souls, especially those in purgatory, those who need forgiveness from your Son. Pray for them. Don't leave us, Mother. We are helpless without you. Guide us, hold our hand. We are passing through turbulent times because of our own faults, because of our own sins, because of the greed, selfishness. Help us, Mother. Guide us, Mother. Bring us on the path of righteousness. Never, ever to go away from your Son. We live in that hope that you will have pity on us, Mother, and be an intercessor for us. Thank you, Mother Mary. Mãe, só dança dar tu sol, Zawshivu Yamagyasu Puta tu kaukela deku Adat asropat kyatsu Soda tayo arashiro Di mai amgatuso Soda tayo arashiro Di mai amgatuso. Today is the feast of Our Lady of Good Death. Bomworth Saibinichi Parab. And when we celebrate this feast, we remember about the death of a person. We think about the life of that person, the good things he or she did, memories, his or her good talents. Life is a gift from God, and death is a calling from God. That is why our goal in life, our aim in life should be to live life to the fullest. Do the good things. Our work should bear good fruit.
Don't simply live an ordinary life. By your example, make a difference in the life of others. We look at Our Lady, and the coffin is silver, but I feel the life of Mother Mary is gold. म्हणल्यार काशांव जायत सिल्वराचो, पूण तिचें जिवीत भांगराचें. काशांव कसलें जावं, पूण जिवीत भांगराचें कर, जिवीत सुफल कर. Make a positive difference, a good change. There are two graves, one in the cemetery and one in the heart. Only one person goes to the grave in the cemetery, but all your loved ones, the people you care about, go to the place in your heart. The person in the grave rots, but the people in your heart always live. And today, we have come not to place Our Lady in the grave, but to place her in our hearts. Let us pray to God. Dear God, you have given us this life. How many days we will be here, we do not know. But each day, help us to live life like how you lived life, following your values, your deeds, your commandments. Help us to repent our sins, to ask for forgiveness, to make this change now in our lives and not to wait later. Guide our will, teach us to pray, to believe, to hope, to suffer, to forgive, and to love, and pray yourself in us. Amen. Sadat Aidolo Shiro Dimae Amka Tuso Sodas Aidolo Shiro Dimae Amka Tuso. स्वर्गार वेलुली राणी, आमचे पासत विनंती कर, आमचे पासत माग. ह्या वेळार तुज्या पुताची उतरां आमच्या कानार सादून दी. Let his words heal us.
Let His words touch us. Let His words awaken us. ताची उतरां आमकां पेकोवणी दिवं, ताची उतरां आमकां जागोवं, ताच्या उतरान आमचें जिवीत भरोवन येवं. जेसू, तुजें उतर ह्या वेळार आमच्या कानार सादूय. Teaching about divorce. Some Pharisees came to him, and to test him they asked, "Is it lawful for a man to divorce his wife for any cause?" He answered, "Have you not read that the one who made them at the beginning made them male and female, and said, 'For this reason a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh'? So they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no one separate." They said to him, "Why then did Moses command us to give a certificate of dismissal and to divorce her?" He said to them, "It was because you were so hard-hearted that Moses allowed you to divorce your wives. But at the beginning it was not so. And I say to you, whoever divorces his wife except for unchastity and marries another commits adultery." His disciples said to him, "If such is the case of a man with his wife, it is better not to marry." But he said to them, "Not everyone can accept this teaching, but only those to whom it is given. For there are eunuchs who have been so from birth, and there are eunuchs who have been made eunuchs by others, and there are eunuchs who have made themselves eunuchs for the sake of the kingdom of heaven. Let anyone accept this who can." जेसू मोगाळा, देवाच्या एकल्याच पुता, नाजारेतच्या पवित्र गोरब्याच्या मालघड्या, तुझें उतर आमच्या कानार सादलां. हें तुजें उतर आमच्या काळजान घेवन आयच्या दिसाक दुनिया आमचे गोराबे तुजे मुखार आमी दवरता. मागता आमी आमच्या गोराब्यां पासत. जण एकलो आमी ह्या वेळार आमच्या जण एकल्याच्या गोराब्याचो उगडास करुया. रिमेंबर युअर फॅमिली. आमच्या समाजाची बुन्याद आमचो गोराबो. आमचे पवित्र सभेची बुन्याद आमचो गोराबो. ह्या गोराब्याची बुन्याद घोव बायलेचो मोग, पती पत्नीचो मोग, पती पत्नीचो एकवट, पती पत्नीची भासावणी. दुनिया आयच्या दिसाक आमी खेरीत भाशेन तुज्या पांयाशी हाडटा हे ते गोराबे जांची बुन्यादूच हाल्ल्या. तांच्या गोराब्यांतलो मोग आसा तो रागान बदललेलो आसा. आय लव यू आसलें तें आतां आय हेट यू जाल्लें आसा. असले गोराबे दुनिया तुज्या पांयाशी आमी हाडटा आनी तांचे पासत मागता दुनिया हे न्हिदेंतली तांकां उठाय. संवसारी आशेन, संवसारी रागान जे गोराबे न्हिदेन भरमेल्यात तांकां जागृत कर, राग पयस कर, निवय.
एकामेका सवें तांची काळजां लग्न जावचे आदीं जे दिसाक जे भाशेन पेट्टालीं एकामेकाक पळयल्या शिवाय जायनासलीं केन्ना काय ताचो ताळो आयकूंक दिसतालो जावं फोनाचेर जावं मॅसेजी वाचून जावं चिटी वाचून उगडी एकामेकाक भेट करून जायना जाल्यार रावूंक जायनासलें आयज जायत्यो वस्तू बदलल्यात मरण आयलां ह्या गोरब्यांचेर दुनिया एकामेकाक पळोवंकूच नाका एकामेकाचेर नदर घालपाक नाका थोडी पावटी त्याच गोरब्यान रावतात पूण गोराबो हाल्ला गडबडला भुरगीं साणून पडल्यात मामी डॅडी एकामेका लागीं उलयनात एकामेकाक पळोवंक सोदिनात एकामेका बराबर बसून जेवनात मरण कशें गोराब्याचेर आयिल्लें आसा संबंद तुटल्यात घोराब्यांतले दादलो आपल्या आवय बापायक सांडटलो आनी एके बायलेक एकवटतलो आनी ती दोगांय एकूच कूड जातली ह्या पासत देवान जें जोडलां तें मनशान मोडूं नाय ही आज्ञा दुनिया काजारी जिविता सवें तुवें दिल्ली ती सांबाळूंक ह्या लग्न जाल्ल्या भावा भयणाचें तांचें काम तांची जबाबदारी संबंद हाल्ल्यात वेगवेगळ्या कारणाक लागून घोडे गैरसमज जाला मिसअंडरस्टँडिंग्स जाल्यात घोडे तांचो इगो एकेकल्याचें व्हडपण हांव व्हड तूं ल्हान हांव सांगता तशें जावंक जाय तुवें म्हजें आयकूंक जाय दुनिया ह्या काजारी जोडप्यांक तुज्या हातांत घालता तांची मागणी आयक तांची दादूसकाय तांकां परतून दी तांच्या जिवितांत जें कितें सांडलां तें तांकां परतून मेळोवन दी दुनिया तांचे घाय पेकय तांचे संबंद नव्यान घट कर आवय बापाय आनी भुरग्यां मदें वेगवेगळ्या कारणांक लागून जे संबंद तुटत रावल्यात घोडे वेळ ना एकामेकाक दिवंक जायते पावटी आवय बापूय समजनात जाल्यार जायते पावटी भुरगीं समजूंक सोदिनात जायते पावटी भुरगीं आपल्याचें जिवीत जिवंक सोदतात जाल्यार आवय बापूय आपणाचें जिवीत तांचेर थापूंक आंवड येतात वाट दाखय दुनिया ह्या भुरग्यांक ह्या आवय बापायक वाट दाखय जिविताची बरें तें विचून काडूंक एकामेका पासत सदांच उबी रावंक ह्या घोराब्यांतल्या भुरग्यांक आवय बापायक शिकय दुनिया तांच्या हाताक दवर म्हूण आमी मागता आमचे गोराबे ह्या मरणाचे न्हिदेक सांपडल्यात जायते पावटी गोराब्यान दुयेंस आयलां तेन्ना जावं दुयेंस आवय बापाय सोवें जावं दुयेंस भुरग्यां सोवें मारेकार दुयेंस भाव भयणां सोवें तांचो इलाज करता म्हणल्यार जायते पावटी घुसपागोंदळ दोतोरांकूय समजना आमकांय समजना वेगवेगळे तरेची कारणां वेगवेगळे तरेची दुयेंसां ताचो इलाज आसा सो दिसता पूण हाताक लागना इलाज घेवंक जाय ते दुडू म्हणल्यार पूण आजून बरी जायना आख्ख्या घोराब्याक एके भाशेन मरण आयिल्ल्या भाशेन जाला तांच्या हाताक धर दुनिया तांचे बरोबर राव तांकां पेकोवणेचो हात दी
ह्या दुयेसाच्या मरणांतली तांकां जिवंत कर, उबारून व्हर, तांकां जिवीत दी. ह्या वेळार आमचे जण एकल्याचे घोराबे दुनिया तुज्या हातान आमी घालता. दिमेर रावून आमचे हात उक्ते करून तुजो आशिर्वाद आमी मागता. बो पवित्र संस्कारान आमकां तुजो आशिर्वाद दी. आमचे घोराब्या पासत आमी मागता आसतना आमचो आख्खो व्हडलो घोराबो, ह्या संवसारान मनीस कुळाचो घोराबो, आमचे समुदाय, आमचे गांव, आमचे देश आनी ह्या आख्ख्या संवसाराचे मनीसकूळ, ह्युमॅनिटी we place into your hands, Lord. Touch us, be with us, bless us, look at us, have mercy on us. खेरीत भाशेन दुनिया ह्या वेळार तुजे मुखार आमी दवरता. हे घोराबे जांच्या घोराब्यान मरण आयिल्लें आसा, जांच्या घोराब्यान वायट घडलेलें आसा, भोव करून आमच्या गोंयांत ह्या हालींच्या दिसांनी चेडवां बायलां सोबें जायते अत्याचार जाल्ले आमी पळयता. रेप्स, मर्डर्स आमच्याच गांवांत भोवूंक एक भिरांत. आमच्याच गोंयांत सुरक्षा ना. आमची सुरक्षा करूंक जाय आसले ते कायद्याचे गुरू सांडल्यात. जे कोण वायट करतात तांकां सांबाळटात. आमचो सरकार आपणाक जाय तसली भाशा उलयता आनी आमकां आनिकूय भिवयता. ह्या सगळ्या आमच्या चेडवांक, बायलांक, घोराब्यांक आमी तुज्या पांयाशी हाडटा. दुनिया तांकां राख आनी सांबाळ. जे आमच्या सरकारा लागीं जायना, जे आमच्या पुलिसां लागीं जायना, जे आमचे कायदे पाळपी आसात व कायद्याची रक्षा करपी आसात, त्या कोर्टां लागीं जायना. दुनिया तूं कर, आमकां सुरक्षा दी. कायदो राखपी, कायदो सांबाळपी जे आसात नेमलोले, तांकां तुजी दया दी, तांकां तुजी जाणवाय दी, तांकां तुजी घोटाय दी. आमचेर सगळ्यांचेर दुनिया ह्या वेळार तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. आमचे हात उक्ते करून तुजे मुखार दिमेर रावून तुजो आशिर्वाद आमी मागता. ह्या भोव पवित्र संस्कारान रावून दुनिया आमकां तुजो आशिर्वाद दी, आमकां तुजी सुरक्षा दी, आमकां तुजें जिवीत दी. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिसा. तुजी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार.
Jesu, 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 Jesu. शांतीची तुझोर आमचे भितर, शांतीची तुझोर आमचे भितर, सदांच ती वाहुती दवर, सदांच ती वाहुती दवर. Jesu, Jesu, शांती शांती आमची शक्ती, काळजाची शांती आमची शक्ती. दीस राती आमकां तुम्ही, दीस राती आमकां तुझी. Jesu, 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 Jesu. निर्मळे कुवोरनी नोमा तुका करतां, आयक आमकां जे तुका प्रार्थां. निर्मळे कुवोरनी नोमा तुका करतां, आयक आमकां जे तुका प्रार्थां. आमी एकठांय जातां जोईत सगळे, आमी एकठांय जातां जोईत सगळे, तुजे पूत माये मोगाचे, तुजे पूत माये मोगाचे. नोखेत्रांचो मुकुट माथ्यार घालून, हिराणी कुशी पोरजोळटाय तूं. बारा नोखेत्रांचो मुकुट माथ्यार घालून, हिराणी कुशी पोरजोळटाय तूं. सगली सगली प्रीतम माये तुझ्या पायां लागीं. आवगे आमकां आतांनी मरना काडी, आवगे आमकां आतांनी मरना काडी. निर्मळे कुवोरनी नोमा तुका करतां, आयक आमकां जे तुका प्रार्थां. निर्मळे कुवोरनी नोमा तुका करतां, आयक आमकां जे तुका प्रार्थां.